आम्ही गव्हर्मेंट ऑफिसर आमची वाईट करपाक लायक करपाक रिपोर्टिंग करपाक फूल ऑथॉरिटी आसा नॉट प्रायवेट गव्हर्मेंट ऑफिस हांगाच न्ही आमी कदंबा डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटान आमी लायव करता कित्याक फाल्यां आमी गेले हांगा आनी गेले मागीर कंप्लेन दिली तुमचेर अटॅक केला हें प्रूफ आसा आमी डायरेक्ट तुका लिगली पयशे दितात कितें सांग बंद करपाचें जालें तूं तुजें कितें आसा तें सांग आमी तुका प्रत्येक आमी क्वेश्चन प्रत्येक आन्सर तुका मागना तुजें कितें ऑथॉरिटी तुका आमची कितें रायट आसा तें तूं सांग आपल्या कडेन काय ना तूं मौजून तुका कोणाक जाता तें आमकां सांगा साहेबाक फोन करून घेता साहेबाक कोणा फुडें आमी इन्क्वायरी करपाची काल सांगता कित्याक आमी काल आमी आयडीसी विजीट करपाक आमचो एमएलए विलेज फोर्सकार आयिल्लो आनी आमी आयडीसी विजीट केली थंय पळोवपाक आमकां स्क्रॅप यार्ड मेळ्ळो बसा 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 आता तुमचे भितर इन्चार्ज कोण आसा ना आमचे इंडिया कोण ना तुमी आमी वरकर आमकां वरकर सायडीक हांव वरकर प्रोफेसर वरकर म्हळ्यार साहेब आसता म्हणून दुसरो म्हणजे ताका हेड चार्ज आसा कुंकळीक चार्ज आसा तो मेन तुमचो हय ठीक आसा तुमकां कशें इन्फॉर्मेशन जाल्यार आमच्यान दिवपाक जायना न्हू तें तुमी आमी जाता आमी तुमकां विचार आहा पळयला कोण करते आतां कितें जालें काल आमचे विजीट करपाक गेले कितले तुमचे काय नाही आमकां रिपोर्टार कितले बंद आसा कितले बंद आसा तें सांगपाक शकता 30 चालू आसा तुमी आतां गेल्या 30 आमचे दाखोवंक शकता 1 2 3 4 कित्याक आमी काल करते मॅक्सिमम 5 ते 6 पयले न्ही पूण दिसता न्ही मुखार तुमची गेट ओपन आसा आणि काल आयतार न्ही म्हणून थोडेशे बंद आसता आमी ते सगळी इन्फॉर्मेशन आयडिया करून मागतले आनी आतां बाकीचे ते बंद आसा पळय ते कितले तेच बंद आसा तेजेर तुमी हांगा एवरी 3 इयर्साची रिन्यू जावपाक जाय तुमचे हांगच्यान कितें धाडटा बंद आसा तुमी परत एक्टीव करता अशें धाडटा तेजेर कांय गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेना आयडीसी चॅरमॅन कांय एक्शन घेना ते कांय घेना ताचे परत तुमकां विचारता इन्क्वायरी आसा कित्याक बंद आसा कित्याक आमची भुरगीं येतलो काम अंबालो की आपण हांगा रिसोर्टान 5 स्टार हॉटेलान टिश्यू पेपर जावं बाकीचे प्लेट्स कितें लागता पळय ते आपण घालता म्हणटा पूण आपल्या आमी विचारलें म्हणटा कांय ना सगळें ऑक्युपाय आहा टिश्यू पेपर करपाक तांकां तशें इंडस्ट्री ना टिश्यू पेपराचे आहा त्या खंयच्यान कोण हाडटा म्हणटा आमकां बिकत तें कळना न्ही घालता जाल्यार इंडस्ट्री प्रोडक्ट घालता तशें करपाक तुवें आतां आमी एक स्क्रॅप यार्ड पळयलो थंय मेडिकल वेस्ट आसा सिरींजर सुयो पडिल्ल्या मोटरसायकली हाडून दवरला सिलिंडर तुमी हे करता डिस्पोज करता हे कारण सगळें आख्खे गोंयभर लोकांनी लायव्ह व्हिडिओचे पळयला सो हेजेर तुमी आतां तुमी हांगाच बसता जाल्यार तुमी विजीट मारतात ना विजीट मारपाचें आमी व्हिडिओ सांगले ते येता आमकां तशें आमकां हें ना कोपडान वचून चॅक करपा खातीर आमकां तशी इन्फॉर्मेशन ना आमी वचना आतां त्या ऑफिसान खंयच्यान वचून चॅक करून रिपोर्ट काडपाची कांय ना ते तेंगे प्रोजेक्ट आसा तेंगे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टार ते पळयता सगळें आनी ते थंय कितें हाडून कितें करता आमी ते आतां आमकां दाखयलें तुमी पळयलां स्क्रॅप तेंगे स्क्रॅप ते बँकेचेर घेतले ते बँकेचेर घेतला आनी आमगे ते आयडीसी प्रोसिजर कांय म्हाका अजून कांय जालें ना तेंका अजून ऑथॉरिटी हें दिवचें आसता तेंका सांगतालो तो अजून कांय जालें ना सगळें आहा म्हणटा कांय जालें ना म्हाका सगळें पडून नाका आनी तांकां दिल ना म्हणून पण दिल्ला ना घालपाक मेळना अलॉटमेंट जे आसता पळय तुमी सांगपाक तेका बंद करा म्हणून ते आमी हांगच्यान बंद कर म्हणून सांगपाक आमच्या साहेबान बी ते साहेबाचें सगळें खबर आसा केन्ना करपा पडटा साहेबान नांव कितें तुमगेलें पारेटो ऑफिस कितें डिटेल आसा
आणि तुम्ही म्हणजे गावात तुम्ही तुमकां जे गोंयकार दिसना ही इंडस्ट्री सुरू भुरग्यांक पयलीं आमी जेन्ना 15 वर्स पयलीं ती फिलिप्साची आशिल्ली कितले भुरगे येताले वताले कितले आमी भुरगीं बेकार रावताले 400-500 भुरगे येताले बसीचे बसीवाल्याक तेंचे टिकेटी कित्याक जाताले ना आमी हॉटेलांत कित्याक जाताले आज भुरगीं तुका 50 रुपये मडगांव वता सकाळी 7 वचून आनी सांजची 9 घराडेन पावता सो तेजे परस आमी इंडस्ट्री आसता जाल्यार जाता आमी तेंच म्हणटा आमी काल कितें येयल्ले आमी एक एक्चुअली हें करून एक फुडें करपाक वयता की आमच्या गांवच्या भुरग्यांक कितें हेल्प जावं सो तुमकां हें जाय आमकां गोंयकार जाय न्ही पार्लियामेंट पेपर इन्क्वायरी घातली आरटीआय घालून कितले बंद कोण कोण ते ओनर आसा तेंकां आमी विचारता जाल्यार दुसऱ्याची आनी एवरी रिलीव जावपाक धाडटा तुमकां धाडटा तुमगे काम तुमी करता पूण वयल्यान कांय एक्शन जाय आतां आमची कितले इंडस्ट्री बंद आसा ते प्रोसिजर कांय जायना ते सगळे फ्रॉड कोणा दिल्ले आसा ते प्रोसिजर कांय जायना ते ऑलरेडी पार्ट्यान दिल्ले आसा सगळे फ्रॉड ते तेमी रिटर्न करपाक आयटी सोडा ना ते फ्रॉड जाता कशें आसता म्हाका एक 3 वर्स कांय स्टार्ट जाता तेंकां रिटर्न करपाक जाय रिन्यू करपाक आनी काल अशें आयकलां की हांगाच न्ही पूण इंडस्ट्रियल इस्टेट आख्खे गोंयभर जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा जे आमचे प्रत्येक कडेन हो इश्यू आहा सो आमी आतां गोंयभर जितले पळय बंद आसा त्यो काडून आमी आतां परत कितें एक लघु उद्योग जो विदावट पोल्युशन भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा जाल्यार आमी करपाक सोदता तेंकां ते तुमचें सगळें आमकां हें जाय एक म्हणजे ना तुमकां फोन लावन दिता प्लीज मातशें सायबा कडेन उलयात मातशें हय फोन जाय हॅलो सर सुभाष सर हॅलो सर सर एक मिनट आपली रिपोर्टिंग त्यांच्याकडे मातशें उलया सर 2 मिनटां 1 मिनट हॅलो बसा 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 तुम्ही जो सर न्ही हांव प्रशांत पागी काणकोणच्यान उलयतालो हय काल आमी हांगा एक विजीट मारली की आमचो विरेश लोकार एमएलए आयिल्लो हांगा काणकोण आनी काल इंडस्ट्रियल डिस्प्ले जेन्ना आमी गेला तेन्ना आमकां आमी पळयलें की थंय इलिगल स्क्रॅप यार्ड हें करतात सॉर्टिंग करतात थंय सिलिंडर डिस्पोज करतात मागीर मोटरसायकली मेडिकल वेस्ट आमकां सिरींग्स आनी सगळें मेळटा आनी काल आमी सगळे गोंयच्या लोकांचे हेजे लायव्ह व्हिडिओ पळयला सो हेजेर आतां आमी काल ऑफीस तुमचें बंद आशिल्लें म्हळ्यार आमी मुद्दाम तुमच्या ऑफिसांत मेळपाक आयलें की अशें कशें चलता की तुमच्या ऑफिसीक लागीं आसा आनी इलिगल हें सगळें तें कशें चलता तें तुमकां कांय खबर आसा काय ना तें आमकां तुमी आतां म्हणपाक तुमकां एडिशनल चार्ज आसा आनी तुमी इटाल्यान एक कडेन येता न्हू ना तुमच्या स्टाफाक खबर आहा ते म्हणटा ते खबर आहा पूण म्हणटा ते वयल्यान ऑर्डर ती बंद जावपाक जाय तुमच्या स्टाफाक हांगा ऑफिसार स्टाफ आहा तेंका म्हणटा आमी चालेल तुमकां खबर आहा तुमी पळयलें तुमी म्हणटा हय आमी पळयलां आमकां तुमी कितें बंद केलां तें आमकां तेंचे रायट ना तें बंद करपाक इलिगल तें वयल्यान ऑथॉरिटीन हें करून बंद करपाक जाय इन्स्पेक्शन घेवन तेंका इन्स्पेक्शन करपाक रायट ना म्हणटा ते हय येतो तो 46 नंबर येतो तुमचो कितें म्हणटा तो युनिट 46 नंबर हय हय आनीक रोहन म्हणटा ते तेजे हेजेर आहा तो रोहन एंटरप्रायजीस हय ते कितें पेपर कितें पॅकींग करून हें करपाक गेल्लें बॉक्स करपाक पूण तो आतां ते प्लास्टीक वेस्ट बॉटल सगळें तें आसा कित्याक ते सायडीन ते फोवाचें मील आमकां फूड न्ही तेजे सायडीन ते फूड इंडस्ट्री आहा फोव कितें मील आहा पॅकेजींग इंडस्ट्री आहा थंय मात फाल्यां आतां प्रत्येक खबर आहा तुमी आयकलां आसतलें गोंयभर स्क्रॅप यार्डां उंच लागता फाल्यां यूज लागल्यार तेंची बाकी सगळ्यांचे लॉस जातलें न्ही आनी तें एक जालें दुसरें म्हणल्यार आमी पळयलें की खुबशे बंद आसा ते गाडे ते
परत कोणा 3 वर्सांनी लीज रिन्यू करपाक जाय नाजाल्यार न्यू कोण भुरगीं घेवपाक सोदतात ते करपाक जाय जाल्यार आमकां तेजेर हें जाय पडटलें की आज आमी इन्क्वायरी करता कितली बंद जाता आमी हाजे घालून काडटले आनी आतां नेक्स्ट असेंब्लीक मांडटले सो आमकां ते फूल डिटेल आनी तुमचो की कॉर्पोरेशन जाय की हें करपाक न्यू तेंच हांव तुमच्या स्टाफा कडेन तें म्हणटात की पयलीं बरें दिसतालें एक सगळीं एक्टीव आसा लोक येतात कामां येता लोकांक इम्प्रुवमेंट मेळटा सो आमी आतां फुडें करून तें हें करपाक पळयताले पूण हें मात आतां फाल्यां जेन्ना तुमी येता ती विजीट मारून तें बंद करप जाय ओके रायट आमी परत येतले हय या बरें हय कळत केन्ना तुगे आतां एडिशनल मिनिस्टर्स चेक करपाक तांकां बंद करपाक बरोबर तेणी ते आमकां सांगलां आमकां सद्या आमच्या तांकां सांगपाक जायना तांकां सगळें खबर आसा तुमच्या आयकून कोण कोणाय येता फक्त ते पळोवच पडटलें न्ही हय 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 कितले ओपनली तो तें हें करता कितके आसा आनी आमी पळोवपाक मेळना हे पूण काल आमी गेले म्हणटा आज तेणी थोडे तरी क्लियर करतलो ते खबर आमी येतले म्हणटा फक्त थोडे तरी क्लियर करतलो पूण ते चालू कंप्लीट ते बंद करपाक जाय हांव गेलो थंय म्हाका कोण सांगलें एकादें म्हणजे लोकां येवन गेले म्हाका कोण सांगलें आमी ते रावन गेलो थंय पळय ते निवड कितें करतालो न्हय हय ना आतां आज गेला ते सिरींग बी कांय मेळपा ना पूण ते काल आमगे हेजेर आनी व्हिडिओ जेला तेंगे प्रोजेक्ट म्हणजे आमकां खबर आमी ते काय फायबीर आमी काय पळयना पळयता आमचे साहेबान कशें आसा ना आमी हो इशू फॉलो करचे की ते आमकां परत चालू करपाक आमची भुरग्यां एम्प्लॉयमेंट कितें आमी जेन्ना गांवांत लोकांक मेळप वता तेन्ना सांगता आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय ते गव्हर्मेंट तरी जाल्यार आमकां तरी फुडें सरून ते लोकांची गव्हर्मेंटाचे प्रेशर घालून करून घेवचें पडटा थँक्यू तुमी हां तेन्ना मोबायल ईमेल बी नाशिल्ले एक फक्त एड्रेस आसता नंबर इजी बरोबर कॉन्टॅक्ट करपाक मेळना हेजेर आतां पळयात ते म्हाजे घालून समजा काय रिस्पॉन्स ओके कॉन्टॅक्ट नाल्यार एड्रेस दितात फाल्यां समज आमी 4-5 वर्सांक लेटर काडले बॅक येता ताका लागून ते आतां तुमकां ओके आमी फुडें थँक्यू ते मातशें मोजून हें करा कित्याक फाल्यां उदक पेट्टा आनी परत तुमचें हें आसलें कित्याक आमी हायलायटून सारकें काय केलें ना ते सिलिंडर बी सगळें कट करपाक लागले न्ही स्फोटाक लागले पॉज कर